आमचे मुंगेशीत लता दिदीचो जो एक हें आशिल्लो नांवाचो तो आमकां खूब तेचो अभिमान आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें ती हांगासर मुंगेशी येयले उपरांत तिका आमच्या गांवच्या लोकांची खूब हें आसा म्हणजे माया आसा तिका की तिणी सगळ्यांची ती हांगासर विचारपूस करताली. आनी दुसरी गोश्ट तिका लागून हांगासरले जे ट्युरिस्ट लोक जे येतात ते सुद्दां हांगासर येयले उपरांत हांगासरले जे लोक गांवचे जो कितें धंदो करतात तांकां खूब फायदो जातालो. कित्याक तांकां वेपार खपताले कितें तेंचे फुलां बिलां फुलकारां बिलकारां तांकां खूब गिरायक जातालें आनी तांकां खूब ते हें मेळटालें. आनी मुंगेशचें नांव आशिल्ल्या कारणान तिका खूब म्हत्व आशिल्लें अशें जालां. तेन्ना आतां कितें आसा आतां तिच्या म्हणजे तिगेले गाण्याचो हो प्रोग्राम हांगासर चडसो गोंयांत चडसो जायनाशिल्लो. केन्नाय चुकून जाल्यार थंय आमचे लोक कोण पावनाशिल्ले. आमी हांगासर उरल्या कारणान आमी तितके प्रोग्रामाक पावूंक शकनाशिल्ले. पूण जे भायले लोक येताले ते लोक सगळे ते गाण्याक बिण्याक प्रोग्राम तेंगेले आसताले आनी तांकां तेंची आवड जाताली. त्या खातीर तेजें नांव सुद्दां खबर ना म्हणजे परदेशांत सुद्दां तेंचें नांव तेंगेलें खूब वाडलेलें आसा. आनी त्या नांवा खातीर तांकां सगळे परदेशी लोक सगळे वळखतात. आनी त्या नांवाचेरूच आमकां हांगासर सुद्दां ह्या मुंगेशी सुद्दां येवपाक ते इतके ट्युरिस्ट लोक हांगा येता की त्या नांवाचेर ते लोक हांगा येतात देवाक भेट दिवपाक. खंयचे हेजेर मंगेशी लता दिदीचे मंगेशकर ह्या नांवाचे सदराकाल ते हांगासर देवाक भेट दिवपाक येतात. आनी ते हांगा येयले उपरांत हांगासर सगळ्यांत शेजारी हे सदरकारांनी हांगासर आसले तेंचें घर आमच्या शेजारा आशिल्लें. ते शेजरा घर आशिल्लें तें आतां सद्याक मोडलेलें आसा. तेंची 2 घरां हांगा आशिल्लीं शेजराक. एक तेंचे हांगासर आशिल्लें एक थंय हॉल जें बांदलां देवस्थानाचो त्या देवस्थानाच्या हॉलांत थंय आशिल्लें. तें घर मोडून तांकां दुसरें घर बांदून दिलें. आनी हें जुनें एक हांगासर आमच्या शेजराचें घर आशिल्लें तें पयलींचें तेंचें तें आतां मोडलेलें आसा. आतां थंय कोण लावयना म्हणजे मोडलां तें मोडलें म्हणटा तें सोडलें. कारण तेंची मंडळी ती वयल्या घरांत आसा. नवीन जें देवस्थानान बांदून दिलां तितूंत आसात ती. तें शेजारी हे सदाकाळ आमकां तेंकां जास्त म्हत्व. आनी दुसरो तेचो बापूय जो आसा दिनानाथ मंगेशकर तो आमच्या घरांत जल्मल्लो म्हणून आमकां चड तेचो इंट्रस्ट. त्या खातीर आमकां तेंचें नातें हें आसा.